नमस्कार. आम्ही सध्या कलांगूट पुलीस स्टेशनार आणि तशीच हांगासर एक अशी घटना घडली की कलांगूट पुलीस स्टेशनाक एक इन्फॉर्मेशन येयल्लें की एक तांबडी गाडी जी कलांगूट येवपाची आसा आनी तेतून इल्लिगल एक्टिविटीज कितें तरी जावपाच्यो आसा म्हणून. आनी त्याच बरोबर कलांगूट स्टाफ जो आसलो तेंच्यांनी तेंची फिल्डिंग लायली आनी तशीच तांकां ती तांबडी गाडी येयना फुडें तेंच्यांनी ती ताका फॉलो केली आनी तांकां जे आडयले आनी जेन्ना जे ड्रायव्हर आनी पॅसेंजर सायडीक फुडल्यान एकटो आसलो तो देंवलो आनी धांवलो आनी तितल्यानच जो हेड कॉन्स्टेबल आसलो कलांगूट पुलीस स्टेशना वयलो तो तेच्या फाटसून धांवलो आनी ताका घट धरलो. तितल्यानूच जो ड्रायव्हर आसलो गाडयेन जी तांबडे गाडयेचो ड्रायव्हर तो तेणी रिवर्स मारली आनी फास्ट गाडी फाटसून हाडली आनी जो हेड कॉन्स्टेबल आसलो ताका धक्को दिल्लो आनी तसोच ताका गाडये पोंदाक उडयलो आनी कांय मिटराचेर ताका घेवन रिवर्सानूच झऱ्यांत घेवन गेलो. आनी तशेंच तो थंयसून पळो ड्रायव्हर आनी जो एकटो धांवल्लो ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो आनी जो धांवल्लो ताका तेंच्यांनी जे वायरलेस इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताका धार बांदून हांगासर धरलो. आनी जो एक्यूज धरला तेजें नांव जावन आसा वसंत देवेंद्र मडिवाल, रेजिडंट ऑफ कर्नाटका. हेका धरलेलो आसा आनी जो ड्रायव्हरूय आसलो ताका धरला आनी हांकां रिमांडाक व्हरोन 4 दिसांचो रिमांड मारलेलो आसा. स्टुडंटा खातीर कलांगूटच्यान नसराज सालगांवकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.